गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आज दिसपरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया। ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली। डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबित आसा। गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता। फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो। अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता। पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनात येवकार। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनात दर दिसा घडपी घडणुकांचो आमी धांवतो नियाळ घेतात। तर आयच्या दिसा गोंयांत खंयच्यो म्हत्वाच्यो घडामोडी जाल्या त्यो जाणा जावन घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हांचे कडेन। फाटले कितलेशेच दीस जाले गोंयभर ओलाचो विशय गाजत आसात। ओलाच्यो सुमार 2000 गाडयो वेर्णा, सांकळे आनी हेर जे सर्वीस सेंटर आसात थंय दुर्लकायत पडून आसात। ह्या गाडयांची दुरुस्ती टायमार जायना, दुरुस्ती कित्याक जाली ना अशें म्हणून विचारपाक गेल्यार आरती परती उतरां मेळटात। ताका लागून हे जे ओलाचे जे ओनर आसात तांच्यांनी कांय दिसा फाटीं मुख्यमंत्र्याची भेट घेतिल्ली आनी मुख्यमंत्र्यान ह्या विशयात जेन्ना हस्तक्षेप केलो तेन्ना ओला कंपनीन कांय मेकॅनीक गोंयांत धाडिल्ले। तांणी गोंया येवन कांय गाडयो दुरुस्त केल्यो, पूण अजून चडश्यो गाडयो ज्यो आसात त्यो दुरुस्ते विना तश्योच पडून आसात। आयज तांकां जे ओलाचे ओनर आसात तांकां आमचे वाहतूक खात्यान आफोवन हाडिल्ले आनी नवीन ज्यो ओलाच्यो गाडयो आसात तांच्या वाहतूक नोंदणीचेर बंदी घातिल्ली आसात। म्हणजे ओलाचो जो कारभार आसा तो गोंयांत जवळ जवळ लागीं ठप्प जाल्लो आसा। पूण जांच्यांनी गाडयो घेतिल्ल्यो तांचें कितें, दुरुस्ती जावंक ना जाल्यार फुडें कितें, ह्या विशींची सविस्तर जी स्टोरी आसा ती 7 वरांचेर पळोवपाक विसरूं नाकात। सुशांत सरान आमकां म्हत्वाची बातमी सांगिल्ली आसा ती म्हळ्यार आतां सद्या ओला गाडयो ज्यो लोकांच्यो बंद पडिल्ल्यो आसा तो विशय सद्या गाजत आसा। देखून आयज जे ओलाचे जे ओनर आसले तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्ट खात्याचे अधिकाऱ्यांची आयज भेट घेतिल्ली आसा। आतां आमी फुडें या ऐश्वर्या कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। गोंयच्या दर्यादेगेर आशिल्ल्या हॉटेल, रेस्टॉरंट आनी हेर वेवसाय करपी धन्या कडल्यान बॉस कोण तरी म्हणजे बेकायदेशीरपणान खंडणी वसूल करता असो आरोप आतां आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष अमित पालेकर हांणी केल्लो। तांच्यांनी ह्या हेचे सकयल तपास करून हेचेर मागणी केली की हेचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तशेंच संबंधीत मंत्री पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हातून तांच्यांनी खोलायेन तपासणी करची अशी तांच्यांनी मागणी केली। उपरांत हे विशींची पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे यांनी सांगला की हाचेर ती पुरायेन तपासणी करतले अशें तांच्यांनी आश्वासन दिलें आसा। दुसरी जी बातमी म्हणजे गोंयच्या खेळगड्यां खातीर खेळा सुविधा प्रशिक्षण वेवस्था सुदारणा करप चालू आसा। गोंयांत बांदिल्ली जी स्टेडियम तशेंच स्टेडियमा ती आंतरराष्ट्रीय दर्जाची आसा अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगितलें। तांच्यांनी अशें सांगलां की राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर गोंयाक पयले डेस्टिनेशन जावचें असो तांचो हेतू आसा। आनी तिसरी जी बातमी म्हणजे कोलवा चिल्ड्रन पार्काची सामकी अवतिकाय जाल्ली आसा आनी तेजेर सद्या कोणीच सगळ्यांनी दुर्लक्ष केलां अशें थंयसरले थळावे आसा ते सांगता। ही जी बातमी ती तिनूय बातमी तुवें सेंट पीएम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। ऐश्वर्यान आमकां 3 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगल्यो आसा। तशेंच आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार काल राती उसरा राती म्हापशा वाठारांत एका इंटरस्टेट बसीक उजो लागपाचो प्रकार घडलो। मात बस चालक तशेंच पेट्रोल पंपाचे कर्मचारी आशिल्ले तांच्यांनी हो उजो वेळार नियंत्रणांत हाडिल्ल्यान मोठो अनर्थ टळ्ळो अशें बस चालकान सांगिल्लें आसा। आतां फुडें या आमचे सब एडिटर समरिता कडेन आनी तांणी खंयची बातमी केल्या ती जाणून घेवया। काणकोण श्रीस्थळ वाठारांत कितलींशींच वर्सां जालीं एक सोऱ्याची टाकी आसा जी बंद आसा। फाटले फावटी ही टाकी लीक सुद्दां जालेली, एक होल जावन तिका। सो आतां सद्या ती टाकी म्हणजे गांवच्या लोकां खातीर टिकींग टायम बॉम्ब कसो जावन रावल्लो आसा। थळाव्यांनी आनी तशेंच पंचायतीनूय साबार फावटी कागाळी केल्यो, ग्रामसभा सुद्दां घेवन जाली, तरी अजून मेरेन कसल्योच हालचाली नाशिल्ल्यान लोकांनी म्हणजे आमच्या जिवा कडेन कसलो खेळ चल्लो असो आतां प्रस्न उपरासपाक लागला। हाजी बातमी तुमी सांजचे बुलेटिनार पळय गोमंतक टीव्ही। ह्यो ज्यो आमच्या सब एडिटरान बातमी तुमकां सांगिल्ली आसा त्यो मुजरत 7 वरांचेर पळयात। तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 पळोवपाक विसरूं नाकात। कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव ऐश्वर्या केरकार।
गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज दीसभरान खंयच्यो खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे अँकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबीत आसा. गोंयांत सुद्धा तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता. फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात.